आणि हांव मोहनदास लोलयेकर। आम्ही जी आपयला ती गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीने एक आमच्या अध्यक्षाचेर एक कंप्लेंट फायल केला आणि त्या देखून आम्ही प्रेस आपयला। ऍक्च्युअली हाजी आम्ही दखल घेनाशिल्ले, हे जे कोणी केला पळय गोवा प्रदेश काँग्रेसीन ताची दखल घेवप म्हणजे तांकां आमी इम्पॉर्टन्स दिवप जाता, पूण लोकां भितर आनी युथा भितर वायट सिग्नल वचची न्ही किंवा क्लॅरिटी मेळची यासाठी आमी ही घेतला। कशें आसा की आमी जो आमच्या युथ आणि जो विषय घेतिल्लो युनिव्हर्सिटीक जो स्टाफ घेतला, जो आउटसायडर घेतात, आज गोंयांत कितले लोक बेकार आहात आणि गोंयचो बरो म्हळ्यार मनुष्यबळ जे तूं म्हणटा की ब्रेन जे भायर वतात ते गोंयांक नोकरी मेळनाशिल्ल्या आणि गोंयांक जर ज्यो वॅकन्सी आसात तांचे साठी भायले लोक येतात। खरी म्हणजे काँग्रेस पार्टीन आमकां सपोर्ट करपाचो ह्या इश्यूचेर आणि पर्टिक्युलरली जेन्ना पणजे आमी इलेक्शन चलता आणि पणज्याक ते जॉब मेळना म्हणटा भुरग्यांक, तेन्ना तर तांणी सपोर्ट करपाचो, तो सपोर्ट करपाचो सोडून तांणी आमचेर कंप्लेन केला आणि हाजो अर्थ जाता की काँग्रेस पार्टीक गोंयच्या युथाचे, गोंयच्या बेकार भुरग्यांचे कांय पडणे गेले ना, ते फक्त फटिंगपण करपाच्या तयारीक आसात। आणि ताजें एक उदाहरण दिता की काँग्रेस पार्टीचो तांणी जी कंप्लेन आमचेर फायल केला आमच्या प्रेसिडेंटाचेर, तातूंत ताणें सेक्शन जें लायला ते 124E ऑफ द इंडियन पिनल कोड म्हणजे ते सेडिशनाचे। आता हातूंतली कॉन्ट्रोवर्सी कशी आसती पळयात, काँग्रेसीचे हायकमांड हांणी जो मॅनिफेस्टो काढला आणि जाचेर इंडीभर मातसो आवाज जाल्लो तो ओमिट सेक्शन 124E 124E सेक्शन तांचे हायकमांड म्हणटा की आमी सत्तेर आयलेलो काडटले, आमी एमेंडमेंट करतले आणि गोंयचे हे जे कोण आसात ते म्हणटा की विजय सरदेसायाचे 124E लाय, म्हणजे तांगेली म्हाका अशें दिसता की लोकांक फटोवपाचें चल्लां। दिल्लीक एक सांगतात आणि गोंयाक एक सांगतात। हांव गोंयच्या जर तांकां जर दिसता कोणाक काँग्रेसीच्या लिडरांक लोकल लिडरांक जर दिसता की दिल्लीन जे सांगलां ते बरोबर, तर ह्या कोणे जे काडला पळय तेची कारवाय जावपा जाय आणि पणजेच्या लोकांक तांणी दाखोवन दिवपा जाय की आमी जे करतात, बरयतात, उलयतात त्या प्रमाणे आमी वागता म्हणून, ना जाल्यार ती फटिंगपण जाली आणि पणजेचे लोक तांकां लागीं धरचे ना। 124E जे लाय म्हणून विजय सरदेसायाचे जे लाय म्हणून जेणे कोणी हे केला ताका तांणी जर प्रामाणीक जर ते आसात, काँग्रेस पक्षाचे जर तांकां दिसता की दिल्लीक जे करता ते आमी हांगा इम्प्लिमेंट करतले, तर ह्या भुरग्याक जो कोण काडला ताका पार्टींतल्यान काडपा जाय, कित्याक तो हायकमांडाच्या अगेन्स्ट काम करता हांगा। हायकमांड 124E काडटा म्हणटा आणि 124E लाय म्हणटा लोकांक, आणि जर एक्शन जर जायना तर अशें जावपा जाय की हांकां ह्या सगळ्या जे कमिटी आसा इन्क्लुडींग गिरीश चोडणकर आणि बाकीचे ताचे हाका फूस आहा। सो ते हायकमांडाक मानपाक सोदनात, गोंयच्या भुरग्यांची ते फोकाण करता आसतले म्हणजे तांकां फाटल्या दारान गोंयच्या भुरग्यांक सोडून बाकीच्या लोकांक कामां काडपा जाय, गोंयांत कितलो भुरगो बेकार आसतना। सो आमी 124E लायली म्हणून आमकां कांय बिगडना, अशी सेक्शन तांणी लायली। आमी गोंयच्या लोकांसाठी झगडटात, गोंयच्या भुरग्यांसाठी, आणि आमी सत्तेर येवचे पयलींसान झगडतात। म्हणजे सत्तेर येतरी अशें म्हणलें ना की आमी गोंयच्या लोकांक जॉब मेळपा जाय म्हणून, सत्तेर येवचे पयलीं बी पार्टी फॉर्म करतले आमी इमिजिएट आमी जायते इंडस्ट्रियल एरियेक वचून बोवाळ केल्लो, आमी गव्हर्मेंटाक रिप्रेझेंटेशन दिल्लें की गोंयच्या लोकांक प्रायोरिटी मेळपा जाय। आमकां सेडिशनाची ते सेक्शन लायलें किंवा ताज्या वयली आनी खंयचे जरी आसा ते जरी लायलें तरी गोवा फॉरवर्ड पार्टीक कांय फरक पडना। आमी जे झगडटात ते गोंयच्या युथासाठी झगडटात आणि गोंयच्या युथांक जॉब मेळोवपी आमचे प्रायोरिटी सरकार आमचे आसा आणि सरकार आसा, आणि सरकार फाल्यां जर दुसऱ्या जरी उरलें तरी गोंयच्या युथासाठी आमी सदांच फोरफ्रंटाचेर आसतले, आमचे भुरगे आसतले। म्हाका पार्टी ऑर्गनायझेशनाचो व्हेरी ज्युनियर लेवल ऑफिसर वी नीड नॉट रिस्पॉन्ड, पण ओनली बिकॉज द इश्यूज वीच वी हॅव टेकन अवर युथ ऑर्गनायझेशनान जे इश्यू घेतलात प्रायम इश्यू ताजेर दुर्लक्ष जावपा नजो म्हणून आमी तुमचे मारे आयलात। मोर ओव्हर सिन्स वी टूक अप द इश्यू, ज्या दीस आमच्या गोवा युथ फॉरवर्डान हो इश्यू घेतलो ताजे नंतर आमच्या पार्टीच्या प्रेसिडेंटान स्पेशल नोट दिलो चीफ मिनिस्टराक टू ऍक्ट इन दीस। वी आर पर्सनली मॉनिटरिंग द डेव्हलपमेंट इन दिस। पयर काल आमच्या युथ फॉरवर्डान परती वचून गव्हर्नराक निवेदन दिले। सो वी आर कंटिन्युअसली आफ्टर द इश्यू बिकॉज वी फील दॅट की युनिव्हर्सिटी एज इट इज हॅज बिकम अ हब फॉर आउटसायडर्स, म्हणजे 70-80% जॉब सगळे आउटसायडरांनी वेलात। आणि 1900 जेन्ना युनिव्हर्सिटी जाल्ली
तेन्ना जर जॉब भायल्या वताले इज ओके बिकॉज वी डीड नॉट हॅव अ एज्युकेटेड मॅन पॉवर आमचे कडेन नाशिल्लो. पूण आज आमचे कडेन पोस्ट ग्रॅज्युएट PhD MPhil केले कितलेय भुरगे आसात आनी तांकां शिस्तबद्ध रित्या युनिव्हर्सिटीच्या ह्या प्रवेशा पासून डावलपा खातीर जो कारस्थान केला ताका सुरूंग लावपाचें आमी काम करतात. आतां सुरींग म्हळ्यार प्रत्येकाचे फाल्यां म्हणटलो तो बिकॉज इट बिकम जेलेटीन न्ही. सुरींग म्हळ्यार शब्दशः अर्थ जेलेटीन. सो ही कॅन टेक दीस वर्ड एंड से अगेन आनी एकदा 124 येयले म्हणून बिकॉज वन्स यू यूज जेलेटीन अर्लियर यू हॅव सीन गोंया भितर अशें सुरींग बिरींग कोण घालून बॉम्ब बी घातिल्ले तांकां ते लावपाचो प्रयत्न जाल्लो. सो म्हाका दिसता की जशें मोहनदासान सांगला सी बेजिकली मी एंड मोहनदास एंड अगेन हियर आमी वी आर कम फ्रॉम स्टुडंट्स युनियन बॅकग्राउंडांतल्यान आमी आयलात. आमी कमीत कमी 15-20 जेलींतल्यान आयलात आनी आमी जेली खंयच्याच क्रायमा खातीर गेला. आमी क्रायम केल्लें स्टुडंटांक जस्टीस मेळपाचें क्रायम गोंया भितर. वी हॅव अ हिस्ट्री ऑफ spearheading the student movement for 10-15 years in Goa. So जो cause आमच्या youth forwardन घेतला तेका we'll take it to its logical conclusion come what may. जशें मोहनदासान जाल्यार एनी हाच्या सुद्धा सुपेरियर जर कितें आसली जर जायत तांची कलमां ती लावपाक आमकां कांयच हरकत ना. आनीक जेन्ना तो आमी इशू आमी घेतला तेन्ना आनी कोणें तातूंत भितर मदीं पडपाची बी गरज ना बिकॉज वी आर शुअर दॅट की वी हॅव द आमकां पूर्ण खात्री आसा की हो आमी ताच्या लॉजिकल कन्क्लुजना कडेन व्हरतलो म्हणून. दॅट्स वाय वी हॅव वॉन्ड युनिव्हर्सिटी ऑल्सो की समाव ऑर द अदर तुमी हे स्क्रॅप करपाक जाय. प्रेझेंट जी पोझिशन तुमगे आसा तुमी जी एडवर्टिजमेंट दिलात 3 त्यो तिनी एडवर्टिजमेंट स्क्रॅप करपाक जाय आनी रिस्टार्ट दीस प्रोसेस ऑफ फिलिंग दीस वॅकन्सीज.